ड्रग्स गांवांनी स्कुला कॉलेजींनी पावले. ड्रग्साचें उत्पादन गोंयांत जाता म्हूण विधानसभेत विशय आयलो. पिसुल्ल्या आयडीसींत बीजेपीचे सरचिटणीसाचे फॅक्टरींत 100 किलो कॅटामायन धरूनय एक्शन कितें जाली. ताका सांबाळप चल्लां काय म्हूण सरकाराचेर दुबाव. पुलिसे कडच्यान प्रभावी एक्शन जाय म्हूण राणे, रवी, मायकल, सोपटे धरून कितलेशाच आमदारांनी विशय काढलो. निळकंठान मटका पुलीस नॅक्सस वयर काढलो. Talking of drugs, in my constituency at Pisurlem, in one of the industrial sheds, I think Honorable Deputy Speaker has just mentioned about it, ketamine of about 100 kilos was found. At least that is what I read from the papers, which is a drug which is perhaps exported or. What action has been taken against the person who owns that shed? Is he a party functionary? Can he go scot-free? This is a question before us. Anybody who encourages drugs spoils the youth of this nation as well as everywhere else. And I don't think we should take it lightly. But this case of ketamine needs to be investigated, because I don't think in Sattari there are so many drug addicts. We find them mainly in the coastal areas. But where was it going? Who is responsible? Because this was found in the shed of a person, I think you and I both, all of us know, I think the world knows. This needs to be inquired. Was he connected to the international mafia, drug mafia? And this we should not allow go out and the Goans to be used for that purpose. Entire Goan drugs chalta. Right from Penne till Kankon, Sangya, Rivna, Nitalwari, Yorchar, Walpai पहिल्यार थंय ड्रग्स मॅन्युफॅक्चर करता. पिसुल्ले आयडीसीच्या हितूंक जे कॅटरमाइन तुगेले स्पीकर आसा तेगेले कॉलिंग अटेंशन ते मातसो एक्सेप्ट करूं ना. त्याची कॉस्टिंग जाला. कॉलिंग अटेंशन ताका दिवंकूच ना. 100 kg ड्रग्स सापडटात. आनी हे ड्रग्स विकपाक स्पीकर सर कोणा यूज करतात? मायनर भुरगीं जी आसा, जी 18 वर्सां सकयल्ली भुरगीं जी आसात, 18 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांक यूज करतात. 18 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांक यूज करतात. आनी तेजें उदाहरण ऑनरेबल स्पीकर तुवें सुद्दां एकदां प्रेसां सांगलें तेन्ना ल्हान भुरगीं दाखयलीं ते टीव्हीचेर. ल्हान भुरगीं विकता ती. पूण हे ड्रग्स इतले हांगसर जालां तर कॅटरमाइन 100 kg मुंबयच्यान हांगसर येवन डायरेक्टर रेव्हेन्यू एजन्सी मुंबयच्यान हांगसर रेड मारता. म्हणजे गोंयचे पुलिसान हांगा रेड मारनाका म्हणून, पळोवनाका, चॅक करपाक नाका म्हणून. हें कितें जे आसा वास्तव पारप जे आसा ते इनवॉल्व आसा तेगेले हितून आसा. आनी थंय इतलें चलता. आनी ते आयडीसी शेडींग त्यांचे ऑफिसर आसात, आयडीसी इंडस्ट्रियल स्टेटींग, ते कितें करताले थंय? सेंट्रल एजन्सी येयल्यान तेणी रेड मारली. तुमी कितें केलें? तुमी कितले पर्यंत तेजेर इन्फॉर्मेशन केलें? तुमचे गोंयच्या पुलिसान कितलें इन्फॉर्मेशन घेतलें? कितें केलें तेजे बद्दल? तेजी लिंक खंय आसा? थंय मॅन्युफॅक्चर करून खंय व्हरतात? कोण विकता? काय भायर जाता? काय इंटरनॅशनल रॅकेटा भितर आसा? गोंयान जे आतांच ड्रग्स मेळिल्ले आहा एक आयडीसीचे एक हितून इन वन ऑफ द शेड्स ऑफ फॅक्टरी शेड, they were not meant for consumption in Goa, looks like, because it is ketamine and all those things which normally are used in countries like UK or America or some other countries like that. So what is the nexus? म्हणजे कोण हा भितर? Whether which are these players? म्हणजे is Goa being used as a transit point
to send drugs internationally, and how they are being routed, whether they go by flight, by waterways, or how. So this needs to be investigated. आणि माझ्या हिसपान गोवा पुलीस, एंटी नार्कोटिक सेल एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो जे दिल्ली बेस्ड आहा, जे नॅशनलाचे हिंगासोर तेंचे ऑफिस आहा, म्हाका दिसता हेंचे भितर कोऑर्डिनेशन आसपाक जाय, एंड दे नीड टू फायंड आउट एंड ब्रेक द नॅक्सस. देर इज समथींग इज गोईंग ऑन. म्हणजे येदे व्हडले सिरियस ही केस जाली, ही सगळ्यान व्हडली केस. जे ड्रग्स येदे मोठ्या प्रमाणान गोंयान मेवले, वीच वर मेंट टू बी एक्सपोर्टेड, हेचेर म्हाका दिसता भासाभास आनी चवकशी जावपाक जाय. हे खंय वयताले, which country it was heading to, and whether Goa will be continued to be used as this type of a soft target for exporting the drugs. ड्रगाच्या संदर्भात हांव एक गोष्ट सांगूंक सोदतां. खंयच्या आमदाराक जर दिसता आसत की अमक्या जाग्यार ड्रगाचें हें आसा, जाल्यार म्हाका एक प्लेन कागदाचेर नोट करून सुद्दां दीत, नांवां ताजेर बरोवन प्लेन कागदाचेर. तुमचे लेटर हेडाची गरज ना म्हाका. फक्त कोणाचो एनवलप तो म्हाका कळ्ळ्यार पुरो. हांव त्या मनशा कडेन जाय जाल्यार ANC लोकांक धाडून आमी एक्शन घेवपाक लायता. No, you send me a note. I will. I have sent and I'm happy that some action is being taken. No, I will take action. I have already done that in 2-3 cases. Last year we had only 39 cases. This year in the same period, 6 months, we have got 106 cases. आमी केसी वाडयल्या म्हणजे भेटत न्हय त्यो धरपाक लागला पुलीस. म्हाका मान्य आसा, इट इज नॉट इजी टू क्रॅक अ ड्रग हे. And I also know that some spots are there where some people are seen hanging around who are druggists, who are hooked onto the drug. तुमचे असिस्टंट लागतले. वेग हांगा सांगून जावचें ना, पेपराचेरूय उलोवन जावचें ना. म्हाका कागदाचेर दिशात जाल्यार हांव एक्शन घेवपाक लायता. I assure you that the drug, crime against women, prostitution, children, I will not tolerate. Required infrastructure for that plant, it seems, was not there. 84 crores have been sanctioned for that. We are increasing the capacity of the plant. आता हाडून ताजेर प्लांटाचेर लोड येता. चड लोड ओव्हरलोड केलो, ओव्हरलोडिंग केले ताका. अरे पण कितें करतलो? Under the head crime against women, there has been 17% decrease in the rape cases. As against 42, it is only 35. Overall detection in case of women's crime against women is increased by overall crime against women has decreased by 8.4%. रावणफोंड मडगांवां रेल्वे स्टेशन रस्त्यार सोमारा सकाळीं जाल्ल्या एक्सिडेंटांत एकल्याक आत्ताक मरण आयलें. गेल्या ताची वळख पुलिसांक अजून पटिल्ली ना. एक्सिडेंट कसो जालो, हिट अँड रन काय तो सेल्फ एक्सिडेंट, तेंय पुलीस तपासतात. One truck bearing number GA08B0784, which was driven by driver Anil Kumar, native of UP, drove his truck in a rash and negligent manner and crushed one pedestrian who was crossing the road in front of Nalanda apartment. So in this connection, we have registered the crime under section 279-304 IPC on the driver of the truck. After the incident, the driver of the truck tried to flee away from the place, but we managed to nab him after following him for half a kilometer away. So now we have arrested the accused and our further investigation is in progress. Sir, तो मेल तक कौन था? No, he is unknown till now. His identity is not disclosed. So our efforts are in progress. give a commercial break.